काँग्रेस पक्षान काल गोंयांत जे सर्रास ड्रग माफिया, ड्रग ट्रेड, रेव पार्टीज आणि तितून भितर अरेस्ट जाल्लो कपिल झवेरी जो ह्या ड्रग ट्रेडान डायरेक्ट इन्वॉल्व आसा, जेचे घरान रेव पार्टी जाल्ली आसा, तेजी कनेक्शन मुख्यमंत्री तेंगेलो खासदार तेंडुलकर तेंचे सगळे लिडरां कडेन फोटो सकट आमी काल पुराव्या सकट एक्सपोज केल्ले आसा. हेजे पयलीं बीजेपीचे सगळे जे लिडर्स ड्रग ट्रेडिंग इन्वॉल्व आशिल्ले तेही आमी एक्सपोज करीत आशिल्ले. गोंयच्या लोकां बरोबर राज्यपालूय कन्विन्स जालो. गोंयचो जो ड्रग ट्रेड आसा तो बीजेपीचो फॅमिलीचो बिझनेस जाल्लो आसा. बीजेपीचो कुटुंबीक धंदो जाल्लो आसा आणि ते ह्या ट्रेडांक जे जे लोक आसात तांकां ते प्रोटेक्ट करीत आसात. गोंयचो राज्यपाल ह्या घडणुकेचेर इन्क्वायरी करीत ह्या भंयान तांची नाचक्की जायत ह्या भंयान आनीक हेजे पयलीं जे आमी राजभवन ते कॅझिनो भवन करपाक सोदताले ते आमी एक्सपोज केले नंतर गोंयच्या राज्यपालान ताबडतोब एक रोड मूव केलो की आपल्या राजभवनाची गरज ना, कारण तांकां हे कॅझिनो भवन करपाक जाय आशिल्लें. सो राज्यपालान त्यांचो जो एजेंडा आशिल्लो कॅझिनो भवन करपाचो तोही बंद उडयलो. सो हे सगळे त्यांचे जे इलिगलिटीज, जे करप्शन करपाक आडखळ जाताली राज्यपालाक, त्या राज्यपालाक त्यांनी पंतप्रधान आनीक जो होम मिनिस्टर आसा अमित शाह हाजेर दबाव हाडून ताका त्यांनी गोंयच्यान ट्रान्सफर केलो. तुम्ही कदाचित राज्यपालाक तुमचो पावर यूज करून ट्रान्सफर केलो आसतलो, पण गोंयचे लोक जांकां तुम्ही ट्रान्सफर करपाक शकपाना ते तुमकां ह्याची निवडणुकेक गोंयच्यान ट्रान्सफर करतले. आमचो देशाचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हो भाशणां बरी दिता, भाशणांत ते स्लोगन्स बरे दितात, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, झिरो टॉलरन्स टू करप्शन, रामराज हाडपाचें, म्हणजे भ्रष्टाचाराचें राज हें रामराज, आणि भ्रष्टाचार करपाक तुमकां जे आडमेळी येतात तांकां तुम्ही काबार करतात, ना जाल्यार तांकां तुम्ही ट्रान्सफर करतात, ना जाल्यार तुम्ही तांकां विकते घेतात. पूण हांव तुमकां गोंयच्या लोकांक आश्वासन दिवपाक सोदतां, गोंयच्या लोकांच्या वतीन ह्या सरकाराचो जो जो भ्रष्टाचार जातलो, ह्या सरकाराचे ज्यो ज्यो इलिगलिटीज आसतल्यो त्यो आमी उगड्यार हाडीत आसतले. तुम्ही आमचेर दबाव हाडपाक शकनात. तुम्ही असे राज्यपाल कितलेय ट्रान्सफर करीत, पूण तुम्ही काँग्रेस पक्षाचे तोंड बंद करपाक शकपाना हे तुमकां हांव सांगपाक दिता. आनी येते निवडणुकेक गोंयचे लोक तुमकां कितें उत्तर दितले, कारण ह्या जो राज्यपाल आशिल्लो त्याने लोकविश्वास संपादन केल्लो. ह्या राज्यपालाक जाल्लो हो राज्यपाल थोड्याच दिसां भितर आनी लोकांक एक होप येयल्लो की हो राज्यपाल गोंयचे खातीर कितें तरी बरें करतलो, गोंयचे करप्शनाक हेंचेर कोण तरी कंट्रोल हाडटलो. पूण आयज तेणी गोंयच्या लोकांक एक शॉक दिल्लो आसा.